सगळीं उबी रावया. परिशोध 2023 मागणी. पवित्रात्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमचीं पावलां चलोवन व्हर. परिशोदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी. आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सोवे आमचो एकचार दिसूंक, अशें सासणे जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक, स्वता सरशिल्लीं कडसरां जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय, सासणाच्या सासणाक. आमीन. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. आनी ह्या मिसाचे बेटेक माय मोगाचे येवकार हे मीस रोजा मारिया दे कॉस्ताच्या आत्म्या पासत भेटयलां. देवान तिका सर्गीचे सूख फाव केल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच मागूंक लायता निकलाव आनी कारालीन वाजच्या आत्म्या पासत, योजेन फर्नांदिसाच्या आत्म्या पासत, एस्मेराल्दा रॉड्रिगेजाच्या आत्म्या पासत. देवान ह्या सगल्यांचेर सर्गीचे सूख फाव केल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच मागूंक लायता काजाराचे लोग्नीक दिसाचे उगडास समोरमता एडगर आनी स्विझल कार्दोजो, तर तांचेर भरपूर आशिर्वाद फाव केल्या पुरो म्हूण मागुया. आमचे दर एकल्यांची गरजो न्ही ते सावन देवा मुखार घालून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. पवित्र सोबेची मुळावी दोतोन आमकां अशें शिकयता. देवान म्हाका कित्याक रोचला? देवान म्हाका रोचला ताची वळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताच्या सांगाता सदांकाळ खुशाल आसूंक. आयज जेजू आपली शिकवण भाग्यांचेर आदारून दिता आनी ह्याच भाग्यांतली एक वळ ह्या सेवा धर्माचो विशय कसो घेतला आनी तें म्हणल्यार देव तुमकां दादोशी कोत्तलो. देव आमची खुशालकाय आनी सूख जावन आसा. तशेंच आयज आमच्या धर्म प्रांतान भलायकेक प्रेशतायेचो दीस म्हणटोच हो विशय पिडेन सोंसतल्यांक एक बरोसो दिता. तर बऱ्या तशेंच वायट परिस्थितीन खुशालकायेच्या तशेंच दुखाच्या वेळार देवा सोबे तोखता तसली खुशालकाय आमी सोदूंक आनी तातूंत आमी दादोशी जावंक ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. तरीच कल्पना आमचे मनांत धरून
देव आमकां दादोशी करतलो खरी कुशालकाय जेजू आमकां दिता ह्या मिसाचे बेटेन जेजूची खरी कुशालकाय अणभवूंक दादोस जावन ह्या मिसांत आमकां आनी आमच्या कुटुंबा पासत कोतकोत्यान मागून घेवया आनी जायते पावटी आमी चुकला जेजूचेर खोल बावाड धरून विस्वास धरून जिवंक ना जेजूचेर खरी कुशाल आमकां दिता ते आमी घेवंक फाटीं सरल्यात ह्या संवसारी नदरेन पळोवन संवसारी कुशालकाय जोडूंक आमी वावुरता तर ह्या सगळ्या चूक जाल्ले आनी दुसऱ्या साबार पातकांचो दूख धरुया देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी बाराबर म्हणुया हांव पातकी इसोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो दुर्यां सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे बसत मागीर सदांच वार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Amche mag
सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसले बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमोणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. चेरमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, मनशाचेर पातयेता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास देवता आनी सोर्वेस्पोरा तावन आपलें मन पयस काडटा, तो मनीस खोटो. ओरोण्यांतल्या जिलकुटा सारको तो मनीस आनी कितेंय बरें आयल्यार ताच्यान पळोवं नजो. कोरपोल्ल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या कार्या गांवांत तो बिराड कोत्तलो. सोर्वेस्पोराचेर पातयेता तो मनीस सुभागी. सोर्वेस्पोर ताचो बोरवोसो. उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो. ताचीं पालां उदकाशीं पर्यान पावतात आनी गोरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना. ताचीं पानां हिरवींच आसतात. बुके तानेच्या वर्सा ताका कांय हुस्कोना, कित्याक ताका सदांच फळां जातात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावं दी. जो मनीस सोर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. आनीक पावट म्हणया. जो मनीस सोर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नोश्त्याची बूद घेवन चलोना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी ओधर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना, तो खरोच भागी. सोर्वेस्पोराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. जो मनीस सोर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमोणे जाता फळां आनी कोदींच भोंवून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस. सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. जबाब. जो मनीस सोर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. पूण नोश्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबाव बीन अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सोर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्त्याची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब. जो मनीस सोर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच भागी. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी परगट्टा, जाल्यार मेल्ल्यांत ती पुनर्जिवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्ल्यांत ती पुनर्जिवन जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोड. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटोच जीं क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्ल्यान तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बोरवांसो दवरता जाल्यार सगळ्या मनशां वोन आमची गोट ओदीक चुरचुऱ्यांची. पूण खरेंच जीं मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलां. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. Soy sorbespora. Soy sorbespora.
रांदून बरी जायात, कित्याक स्वर्गा राज्यांत मोठी व्हड मजुरी तुमची. Sui sorbes mora. Sui sorbes mora. Sui sorbes mora. Sui sorbes mora. Sui. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू दोन दुता बरोबर दोंगरार तावन सोकला येवन एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसाचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी आख्या जुदेया तावन जेरुजाल्यासून आनी दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोना तावन आयलोलो पुष्कळ लोक जोमलो. तेन्ना आपल्या शिसाचेर दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गरीब ती सुभागी, देवाचे राज तुमचे. तुमी आतां भुकेल्ल्यात ती सुभागी, देव तुमकां दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदोन करतात ती सुभागी, तुमी आसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमी तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सोबेंतली भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी कुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केल्लें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलोल्या तुमकां हाय हाय, तुमी भुकेतोल्यात. आतां आसतोल्या तुमकां हाय हाय, तुमी रडटोल्यात आनी रुदोन करतोल्यात. लोक तुमचे बरे उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, देव तुमकां दादोशी करतलो ह्या विशयाचेर आयचे दिसा आमी नियाळ करुया. आयच्या पयल्या वाचपान प्रवादी जेरमियस आमकां अशें सांगता, यावे इस्रायल पोडचे मोदे, जे कोण देवाचेर न्हय पूण मनशाचेर विस्वास दवरून जियेता तांकां तो शिराप घालता. आनी जे कोण देवाचेर विस्वास दवरून जियेता तांचे जिवीत आशिर्वादीत जिवीत, कुरपे भरीत जिवीत जातलो म्हूण प्रवादी जेरमियस आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सिद्ध करतात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू कोरिंतकारांच्या लोकांक बरोवन अशें म्हणटा, जेजूचे पुनर्जीवणपण कितले म्हत्वाचे ते परगट करून ते आमच्या धर्माची, आमच्या भावार्थाची बुनयाद म्हूण कोरिंतकारांच्या लोकांक तो बरयता. जरी तर जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचे धर्म पोके, तुमचो भावार्थ निर्फळ. आमचेर भावार्थ
जेजूच्या कोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपणाचेर दवरलेले आसा. आमचो भावार्थ आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे जिविताचेर नियाळ करून आमचे जिवीत आमी सारता. तर भाग घेवन पावलो कोरिंतकारांच्या लोकांक उस्कायता, तुमचो भावार्थ न्हूच फकत मेलोले जेजूचेर कुडसाचेर मरण सोंसलो तो जेजूचेर विस्वास धरून, पूण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास धरून जियेयात. आयच्या शुभ वर्तमान जेजू भाग्याचे जिवीत जियेतोल्यांक देवा कडलो इनाम फावो जातलो म्हूण आमकां सिद्ध करतात. भाग्याचे जिवीत जियेतना तांकां एक पवित्र जिवीत जिवंक जावं देवाचेर विस्वास धरून जिवंक जेजू आयचे दिसा तुका आनी म्हाका आपयता. एक बरोवपी अशें म्हणटालो, म्हजे लागीं एक बरी खाट आसा पूण बरी न्हीद विकती घेवंक जायना. म्हजे लागीं बरें रुचीचें जेवण आसा पूण जिबेक रूच विकती घेवंक जायना. म्हज्यान बऱ्यांतले बरो दोतोराक मेळूंक जाता आनी बऱ्यांतलो बरो इलाज करूंक जाता, पूण म्हज्यान भलायकी विकती घेवंक जायना. म्हजे लागीं इस्पा भायर गिरेस्तकाय पयशे दुडू आसूंक शकता, पूण म्हज्यान खरी कुशालकाय विकती घेवंक जायना. खरी कुशालकाय आमकां जेजू दिता म्हूण तो सिद्ध करता. देव तुमकां धादोशी करतलो. ह्या विशयाचेर आयज नियाळ करतना भाग्यवंत आगुस्तीन अशें म्हणटालो, Our hearts are made for you, O Lord, and they are restless until they find rest in you. आमचे काळीजाक थार ना, शांती ना, समाधान ना. आमच्या काळजाक फकत जेजूचेर थार फावो जाता. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आयचे दिसा ह्या वाचपाचेर नियाळ करतना आमकां कसले संदेश जेजू दिवंक सोदता. पयले सुवातेर जेजूचेर विस्वास धरून जिवंक, जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर भावार्थ धरून जिवंक जेजू आयज तुका आनी म्हाका आपयता. दुसरे सुवातेर खरी कुशालकाय संवसारी नदरेन पळोवन आमकां कांयच आसचो ना, पूण स्वर्गीचे नदरेन पडून जेजू कोरी कुशालकाय आमकां दिता म्हूण जेजूचेर भावार्थ धरून जिवंक आयज तुका आनी म्हाका जेजू आपयता. तर ह्या मिसा बेटेन आमी भाग घेतना खरी कुशालकाय जेजू ह्या आल्तारार येतलो आनी आमकां सगल्यांक तो दादोस करतलो म्हूण आमी विस्वास धरुया. आमी जेजूचेर भावार्थ धरून जिवया. आयचे दिसा आमी आमचो भावार्थ जियेतना सदांच खरी कुशालकाय सोदूंक, जावं गरीब आसोवे जावं गरजेवंत आसोवे, तांकां आदार दिवन उस्क्यान भरून मोगा सेवेंतल्यान आमचें जिवीत सारून आमकां खरी कुशालकाय सिद्ध जातलो, अनुभव मेवतलो. तर आयचे दिसा हीच करूंक ह्या मिसा बलिदानान जेजूचे कृपा आनी बळ आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी बाराबर उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्तांत ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोबया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस काळांत आनी गोस सोंसले,
ताका खुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला प्रितान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुस्तुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक मुक्ताचो एकदार पातकांचे मोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोडेशे मागणे देवा मुखार आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबान, सगल्या यादनिकांनी तशेंच म्हत्वाशांनी भाग्याचें जिवीत जिवंक आनी क्रिस्ती पोरजेक जेजूच्या राजाच्या तत्वांचे उत्तम नमुणे ते जावंक पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां मागुया. गोंय प्रांताच्या विधानसभेची वेंचणुकेक पोरजेच्या हुस्क्यान बोल्लोले गोंयचे पर्यावरण राखतात तसले आनी सोमेस्ताच्या बोऱ्याक पडटात कायदे काडटात तसले राजकी फुडारी फावो जावंक गोंयच्या प्रांता पासत मागुया. गोंयच्या क्रिस्ती भाव भयण्यांनी विधानसभेच्या वेंचणुकेक मोत मारपाचें निर्णय घेतना आपली क्रिस्ती तशीच नागरिकी जबाबदारी पाळटना गोंय राज्याच्या बरेपणा खातीर बरे आनी फावो तसले फुडाऱ्यांक तांणी मोत मारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. कोविड-19 ही मारामारी आजून आख्खो जगभर वसता. तशेंच कॅन्सर, HIV एड्स, TB असले पिडेक सांपडूंक जायतो लोक वळवळटा. तांचे हे पिडेंत दोतोरांचो, नर्सींचो, कुटुंबाचो आनी समुदायाचो सांगात फावो जावंक तशेंच सगल्यांच्या मागण्याच्या आदारान देवाची कृपा आनी पेकोवणी तांकां फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. भो दयाळ बापा, विश्वासान केले थोडेशे मागणे तूं दयाळायेन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या रातले बलिदान आपल्या मनाक आनी भयमीक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पराय भेटवणे वरवीं आमचे काळजांनी तोळ निर्मळ जावन
आमचे जिणेची चाल नवी जावन आनी तुजी कुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं हे पोरी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पळोवन आमी परगट्टा तीर बोरवाश्यान आमी ताचे मोहीन मेवोंत येण्याक ओंत्रेकता देखून आतां देवदूता आनी भोगता सांगती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचे रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरात Bavartaco gut porgotoja. Gesù bello, Gesù životana, Gesù novia je dolo. Gesù bello, Gesù životana, Gesù novia je dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीचे काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमां समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोट जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एकल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोन दोता बागिवोन जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना खरी कुशालकाय आमकां जेजू दितलो म्हूण जेजूचेरूच विस्वास धरून जेजून शिकयले मागणे बराबर आमी म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन चोर पातकांतली सुटोवन सोर बाकांतांतली वाटाय कित्याक सोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती होच तो जेजू आमकां खरी कुशाल करून आमच्या काळजांत तो आतां ह्या वेळार येता तर ह्या शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती आमी सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोशिल्लो कोर्सोरूं केदीस म्हाका निर्मू नाका आमीन प्रार्थुया विस्वाशी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचे जेवण आमकां वाडोवन स्वर्गीचे सूख तूं आमकां भासायताय ही तुजी भासावणी वेगी शांती पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन अशें बसूया
कपेलाची कळवणी ह्या मिसाची मांडवळ केल्ल्या कपेलाच्या तरणाट्यांनी तांकां आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक कपेलांत मीस आसचे ना. आयताराचे मीस फुडल्या सोनवाराक 19 सांजे 6 वाजता जातोले. दोनदान गेल्ल्या आयताराक ह्या कपेलांत जाला 8,430 रुपया. SSVP सदांचे SSV संस्थाचे वांगडी मीस जाल्या उपरांत भायर आपली बॉक्सां घेवन रावतली. तांकां तुमचो आदार दियात. मीस सोमतोच फादर क्लिफ्टना पासत मागणें करूंक तिर्स भेटयतल्या जाता ताणें रावचें. इगोजेचे कळवणी आयज आमचे फिरगोजेन थिरावणे संस्कार समोरोम आमचे फिरगोजेन 95 तरणाट्यांनी वाडलेली आयज बिस्म सायबाच्या हातांतल्यान क्रिज्म संस्कार घेतात. तांचे पासत आमी मागुया. 14 फेब्रुवाराचे फाल्यांचे दिसा विधानसभेक आमदार वेंचून काडूंक वेंचणुको इलेक्शन्स. राजकीय मळ्यांत एकूच सरकार सदांच दवरचो. एकूच पक्ष सदांच आसचो. घडये दुसरो सरकार निवडून काडल्यार अदीक बरेपण येवंक शकता की ना. मत घालिनासतना कोणूच रावचो न्हय. एक मत चड गरजेचें. हो आमचो लोकशायेचो हक. तर आतां कोणाक मत दिवचें एक आगोड प्रश्न. आमदार वेंचून काडटना थोड्यो वस्तू मनांत दवरच्यो. तो आमदार प्रमाणीक खात्रेचो, बरे रिती रवेशेचो, मतदारांक वळखता तसलो, कोवीड पिडे वेळार लोकांक पावला, लोकांक आयकता आनी तांची कामां करतात, ताचे आनी लोकां मदें बरी नातीं सांबाळटा. भारत देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन्स मानान लेखता. सर्व धर्म स्वभाव ही तत्वां सांबाळटा. धर्मा मदें एकवट सांबाळूंक वावुरता. जुलूमशाय पयसायता आनी मोतां विकती घेना तो असल्या मनशांक तुमी निवडून हाडचो. हाका ताका दिवन मत ओगडायनाकात. तुमचें मतदान एकदम मोलाचें. चिंतून तुमचें मत फाल्यांचे दिसा दियात. 14 फेब्रुवाराचे व्हॅलेंटायन्स डे मोग्यांचो दीस म्हूण आमी मनयतात. हो दीस कसो आयला तो आनी आमच्यान कितें करूंक जाता सांत आलेशाचो ताळो हाचेर तुमी वाचुया. घरांत रावनूच आवय बापाय भाव भयण्या तांकां एक फूल वो गिफ्ट भेटोवया. आमचो मोग एकामेका सोबे दाखोवंक बाराबर आमी जिवया. ह्या दिसांनी फिरगोजेन बागयोन मिगेल हाचें नोवें चलता. मी सकाळचे 7:30 वाजता. त्या उपरांत बागयोन मिगेलीक दुपावप आनी उमो घेवप. दर नोवेना दिसा विभागा पोरमोणे झोनचा पोरमोणे मिसाची मांडावळ करची. जायत्या झोनांनी तातूंत वांटो घेवचो आमचे विनोती. मांडावळ सांत आलेशाचे ताळ्याचेर दिलोले आसा. येता ते आयतार आमचे फिरगोजेन बागयोन मिगेलाची परब. तर त्या निमतान उंची कपेलान मीस आसचें ना. मीस इगोजेन 6:30 वाजता, 8:30 आनी 10:30 वाजता. मिसाची जबाबदारी पयले मीस 6:30 वाजता पॅट्स अँड कॅट्स वांगडी, दुसरे मीस PPC वांगडी आनी तिसरे मीस इंग्लिशीन इंग्लीश जोमो. ह्या सातोड्यांत कार्मेल कपेलांत म्हणल्यार ह्या कपेलांत सोमार, बुधार आनी शुक्रार सकाळचे मिसा 6:45 वाजता जातोले. आनी येता ते आयतार सांगला ते भाशेन सोनवारा दीस सांजे 6 वाजता मीस ह्या कपेलांत जातोले. पूण आयतारा सकाळीं मीस हांगासर आसचें ना.
फाल्यांचे दिसा आमचे फिरगोस कोचेरी बोंद आसतले फेब्रेराचे बरें तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं उबी रावया शेवटाचे आशिर्वाद घेवंक तयार जावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात खरी कुशालकाय जेजू दिता म्हूण जेजूचेर विस्वास दवरून जिवंक जेजूचेच नांवीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणे स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कर स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर सोर पदवेदार आनी काकुत्सार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या ओमोलीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकाड कोवीड पिडा धुवून काड संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावन उडय तिचो व्हायरस उलपावन उडय भो काकलूतसार बापा भो काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सापडून कोवीड पिडेक सापडून कश्टावल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्टावतल्या आमच्या बाबा भयणाचे तुझी दयाल दिश्ट घाल तुझी दयाल दिश्ट घाल आनी तुझ्या पदवेदार मोजोती आनी तुझे पदवेदार मोजोतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडे इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडू इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडू पिडेस्तांक पेकोवनी फावो कर पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर पिडेस्तांची सेवा कोतोल्याची राखण कर पिडेस्तांची सेवा कोतोल्यांची राखण कर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मारये तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका हे आकांताच्या वेळार आमकां सांडू नाका ह्या कथाच्या वेळार आमेन आमेन आमच्या पासवर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पोच येसू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां सदां सदां काल आमेन देव मंदिरांतली